टुरिझम कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे हाजी नियुक्ती आजच ताजी ऑर्डर आयला, ताजी नियुक्ती आज जाला. तांच्यांनी आयज ऑफिसाचो ताचो चार्ज घेतलो. तें स्वागत करपा खातीर तांच्या फुडल्या टेन्युअरान टुरिझम कॉर्पोरेशनचें काम आतां पर्यंत आमचो टुरिझम चेअरमॅन बाब निलेश काब्राल एट प्रेझेंट इज अ पावर मिनिस्टर आनी टुरिझम क्षेत्रांत गोंयांतलें बरेंच काम जें आसा केलां. आमी पळयता की गोंयची इकॉनॉमी आफ्टर द मायनिंग द टुरिझम इज वन ऑफ द सोर्स इकॉनॉमीचो. ही वाडपाक जाय. ताच्या खातीर आमी म्हणटा की 60 ते 70 लाख टुरिझम जे आसा हे सदोदीत गोंयांत येत आसता. हांव आत्ताच MD टुरिझमा कडेन उलयतालो की कशा पद्दतीन आमी टुरिझम वाडोवंक शकतले. नॉट ओन्ली वेन वी सी सन सँड एंड सी ह्या तीन हाजेर चलता. इंटरलँड टुरिझम, ओके, मेडिकल टुरिझम, त्याच बरोबर कल्चरल टुरिझम, हे सगळे टुरिझम जे आसा हे प्रमोट करप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तें प्रमोशन करपा खातीर बाब दयानंद सोपटे तांच्या इन फ्युचर इन हीज विजनरी लिडरशीप विल टेक द टुरिझम कॉर्पोरेशन इज अप टू दॅट हायट. ओके, एंड डेफिनेटली एक आमी म्हणटा की क्वॉलिटी टुरिस्ट गोंयांत जो येवपाक जाय आनी ताच्या खातीर लागपी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जे गोंयांत तयार जावपाक जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन ऑल बिचीस, म्हणजे टील नाव इट इज नॉट 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल. आमकां ते 100% अचीव करपाक जाय. आनी ताच्याच बरोबर इंटरलँड टुरिझम हांवें आत्तां ताका MD कडेन उलयतालो की जर इज बोंडला अजुनूय म्हणजे आमी पयलीं टुरिस्ट एखाद्या कडेन बोंडलाच वतालो, त्या बोंडला कडेन दुर्लक्षीत जाला. हांगासल्यान बाय बोट बोंडला कशें वचपाक जाय हाचो प्लॅन करपाक जाय. म्हणजे हांगासल्यान जर वतले आमी जाल्यार सद्या टुरिस्ट हांगासल्यान बोंडला व्हरपाक जाय. बोंडलाचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमी प्रत्येक स्टेटीन जर वचत जाल्यार तेंची वायल्ड लायफ सेंच्युरी ते प्रमोट करता, प्रत्येक कडेन प्रमोट करता. ज्या ज्या जाग्यार गेला त्या म्हणटा आमची वायल्ड लायफ सेंच्युरी हांगा आसा, टुरिस्टांक थंय वयता. म्हणजे इवन दो हांव आसाम गेला किंवा मागीर बाकीचे कडेन गेला, म्हणजे आमी हांगासर वायल्ड लायफ सेंच्युरी टुरिझमान प्रमोट करतना म्हाका खूब कमी दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो प्लेसीस तांच्यांनी प्रमोशन करच्यो जॉयंटली इन कोलॅबोरेशन विथ द डिफरंट डिपार्टमेंट्स. इट इज नॉट ओनली द सिंगल डिपार्टमेंट. You can they having the joint venture with the forest corporations, forest department. You can having the joint venture with the other means WRT सर्क्युलर ठिकाणी आमी पळयता की आतां आमचो अंजुनेचो डॅम जेन्ना भरता तेन्ना इट इज अ टुरिस्ट एट्रॅक्शन. खरें म्हणजे पावसान जेन्ना ऑफ सिजन आसता तेन्ना अशा पद्दतीच्यो टुरिस्ट प्लेसीस आयडेंटिफाय करून थंयसर टुरिझम वचपा खातीर हें प्रमोशन करपाक जाय. आनी नक्कीच बाब दयानंद सोपटे तांच्या विजनरी लिडरशिपींतल्यान ते अशा पद्दतीचे टुरिझम डेवलप करपाक आनी तांच्या लिडरशिपी सकयल गोंयचो टुरिझम आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडचो तांकां हांव शुभेच्छा दिता. सो वॉट आर द न्यू कॉन्सेप्ट डेट यू वूड लायक? तुमी एक फॉरेस्टाचो म्हटलं तसंच पावसान वेरियस आसा implemented by the department. Now the chairman we have already appointed. His new ideas he will implement, and the 24/7 आमी जेका म्हणटा 365 days टुरिझम जे आसा हें जातलें. सर, फाटल्या टायमार तुमी बोट सर्विसींनी स्टार्ट केली आनी मागीर ते बंद जाले. खंयचे बोट सर्विसींनी स्टार्ट केली, MPBS vehicle, हेलिकॉप्टर्स आनी कितें सी प्लेन, MPBS मागीर ते vehicle सगळे बंद जाले. सगळे बंद जाले. नवीन चेअरमॅन जो आसा पळय न्ही आमचो, ह्या अशा पद्दतीचे सगळे प्रोजेक्ट फाटले फावटी खंय तरी शॉर्टकमिंग्स उरलेली. ओके, काही कदाचित फुडें व्हरपाक शकूं ना. खुबशे प्रोजेक्ट आसतले. सदांच आमी पळयता की विशेश करून तुमी लक्षांत घेवपाक जाय की एनवायरमेंटलच्या नांवा सकयल प्रत्येक प्रोजेक्टाक विरोध केलो वयता. तो विरोध जर कमी जाले जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता ते फुडें वचूंक शकता. गव्हर्मेंट प्रत्येक प्रोजेक्ट हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ह्या नुसार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आमी जेका म्हणटा की नवीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलें आसा जाल्यार अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जे आसा ते आमकां हेल्पफूल आसा. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. लोकांनी जर एखादो प्रोजेक्ट येता ताका जर विरोध केलो जाल्यार तें शक्य जावचें ना. त्या खातीर लोकांनी विरोधूय कमी करपाक जाय. त्यांनी विश्वास दाखयला, त्या विश्वासाक हांव पार्थ कितें तरी तेंची जी विजन जें आसा ते गोंयचे आनी रिलेटेड गोवा विथ दीस अवर टुरिझम सॅक्टर, नक्कीच त्यांच्या विश्वासाक हांव पात्र थरतलो. म्हाका जर विचारशात जाल्यार तुका हांव आपयतलो आतां ते 1-2 म्हयन्या नंतर. आनी जें कितें केलें पळय रिलेटेड टू टुरिस्ट एंड टुरिझम इन गोवा हे तेन्ना म्हाका माहिती.
Since you are BJP MLA now and since you have taken over GTDC chairmanship, are you satisfied with the chairmanship or still you think dream of ministry? हे पळयात भारतीय जनता पक्ष जे कितें दिता ते ठरोवन आनी विचार करूनच दिता. जे दिला ते सांबाळप हे माझे कर्तव्य. You are satisfied? हय सॅटिस्फाय.